आम्ही चालू दवरना हां. म्हणजे पार्टेन कितें सांगलें की ते तुमी चालू दवरया जेन्ना सोमार ब्रेस्तार सर मेळटालो तेन्ना ते म्हाजे कडेन सोंपयल्लें आसा तेन्ना हांव सोमार ब्रेस्तार सगळे लोकांचे पळयता आनी जे कोणाचे पेपर वर्क्स आसा ते स्टाफ पळयता. मंत्रीपद आले ते काडले सराचें काडलें अशें आयकल्लें की तुमकां सांगिल्लें पयलें हेजे वयर इन्फॉर्म केलेलें वो कार्यकर्त्यांक सांगलेलें हांव कितलें सत्य आसा हें ते पयलीं सांगूंक येयल्ले हांवें तांकां सांगलें तुमी कार्यकर्त्या फुड्यान सांगा तेंच्या कार्यकर्त्या फुड्यान जालें उलोवप म्हणजे अशें जालां तें काडून जालां वो काडच्या पयलें जाल्लें काडून बी ते सांगूंक येयले हां. हांवें म्हटलें कार्यकर्त्या फुड्यान सांगात मागीर तेंच्यांनी कार्यकर्त्यांनी सांगलें डिमांड केलो ते म्हणटा कितें मडकयकार येतकीर दितले म्हणटा ते पार्टेन समजून घेतलाय आमकां आनी आमी तेंकाय आमी समजून घेतला म्हणजे ते आमी हें केलां एक्सेप्ट केला ओके कुमारजी आनी फाल्यां समज आमचो भाऊ तर येयी प्रश्नच ना ना करेक्ट भाऊ तर येयना हां. जाल्यार मागीर सगळ्या कार्यकर्त्यांनी सांगला आमी भाभीक निवडून हाडटा म्हणून हां सो तुमी इंटरेस्टेड आसतले पण भाऊ येवपाक आसा न्हू हय करेक्ट तुमी ऑलरेडी अनावन्स केला म्हणून ना 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 मडकयकार येतलो आनी तो कितें सांगता तें मागीर कार्यकर्त्यांचे मदीं डिस्कस जातलें इम्प्रुवमेंट आसा भरपूर आसा ना ते सांगूना डॉक्टरांनी पूण इम्प्रुवमेंट खूब आसा फाटल्या